कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। डोंगर कोसळून पडिल्ल्यान बंद आशिल्लो 80 घाट रस्तो परत सुरू करच्या विचारान शेनवाराक जिल्हाधिकारी पुढाकारात इतर विभागाचे अधिकारी पंगडान भेट दिवन तपासण केले। जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमगेल्या पुढाकारात रेव्हेन्यू, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, पोलीस आणि ट्रान्सपोर्ट विभागाचे जिल्हा आणि तालुका स्तराचे अधिकारी शेनवाराक 80 घाटाचेर भेट दिवन तपासण केले। 80 घाटार डोंगर कोसळील प्रदेशात माती आणि फातर सतत पडतेत आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यान वाहन संचार निषेध केले। 80 जोयडा हळियाळच्यान कारवार आणि गोवा प्रवास करचे नागरिकांक तेजेन खूप त्रास जाता। तेजेन हो रस्तो परत सुरू करूंक जाय म्हण ह्या भागाचे लोकांन मागणी केल्ल्यान जिल्हाधिकारी पुढाकारात तपासण केले। रस्त्याचे तपासण केल्ले सगळ्या विभागाच्या अधिकारीन ह्या रस्त्यान वाहन संचार करूंक हरकत ना असो आपलो मत दिल्यानंतर सभाकन काही बंदोबस्त आणि शर्तेचेर 80 रस्त्यान वाहन संचार करूंक परवानगी दिवचे बदल निर्णय घेयलो। सांजेर 7 ते सकाळी 7 पर्यंत ह्या रस्त्यान संचार निषेध केला। तशेंच 80 जोयडा वयतल्या खातीर KSRTC मिनी बस संचार करतली। कद्रा आणि 80 हांगा पोलीस तशेंच फॉरेस्ट कर्मचारी आशिल्ले चेकपोस्ट कणगण 24 तास कार्य करतले अशें जिल्हाधिकारीन सांगला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सतत पावस पडत आशिल्ल्यान खूप प्रमाणात नुकसान जाला। होन्नावर सागर संपर्क करचे राष्ट्रीय महामार्गाचेर जमीन कोसळली। होन्नावर तालुक्याच्या सुळे मुरकी गांवा लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर जमीन कोसळून घेवन होन्नावरच्यान सागर संपर्क करचो रस्तो बंद जाला। होन्नावर गेरसोपा ग्रामाच्यान माविन गुंडी ग्रामपर्यंत ह्या रस्त्यान संचार करचे बंद केला। सागर वयतल्या कुमटाच्यान वचूंक सूचन दिला। कारवारात आशिल्ले जिल्हा हॉस्पिटलाच्या डायलिसीस केंद्राक पावसाचे उदक साठवण समस्या झाली। जिल्हा हॉस्पिटल आवारात पावसाचे उदक थांबिल्ल्यान वणतीच्या बुराक्यांतल्यान डायलिसीस केंद्राक उदक घुसले। डायलिसीस केंद्राच्या भायल बाजून सुमार 1.5 फूट उदक साठवला। हॉस्पिटलाचे कर्मचारी उदक खाली करच्या कामात लागिले। सकाळी काही लोकांक डायलिसीस केल्यानंतर डायलिसीस केंद्रात उदक येऊक सुरू झाले। तेजेन दुसरे शिफ्टात येयल्याक डायलिसीस करनासतना उदक खाली जाल्यानंतर डायलिसीस केले। तसेच डायलिसीस केंद्राच्या भायर साठवल्ले उदक सुद्धा पंप करून घेवन भायर सोडले। Patients ಇದ್ರೇನು नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। भटकळ असिस्टंट कमिशनर कचेरीत शनिवाराक जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी भेट दिवन भटकळ होन्नावर विधानसभा क्षेत्राच्या भागात पावसान नुकसान झाले आणि परिहार पुरवठा कार्याबद्दल प्रगती तपासण सभाकन माहिती घेतली। पावसान कमी नुकसान झालेल्या घराच्या मालकाक आणि पावसा उदक वचून नुकसान झालेल्या घराच्या मालकाक 5200 रुपये मात्र वितरण केल्याबद्दल जिल्हा मंत्रीन आक्षेपण व्यक्त केले। पावसाचे उदक खंयच्या बी घरात गेल्यार तेमका 10,000 रुपये आणि घराक कमी नुकसान जाल्यार बी तेमका 50,000 रुपये दिवूक जाय। तर ते घर अतिक्रमित जाग्यार उरल्यार सुद्धा तेमका परिहार दिवूक जाय। घराक नुकसान जाल्यार कमी पैशान तेमी ते घर कशे दुरुस्त करतले असे प्रश्न केल्ले मंत्रीन कोणाक बी कमी परिहार दिलात तेमका बाकी परिहार ताबडतोब दिवूक सांगले। पावसा लागून कोणाक बी नुकसान जाल्ल्याक परिहार दिवचे खातीर सगळे तालुका तहसीलदाराक 50 लाख रुपये दिलात आणि हे पैसे पावसान नुकसान जाल्ल्याक दिवन गरीब लोकांक मदत करूंक जाय अशें तेमी सुचन दिले।
भटकळ MLA सुनील नाईक, ADC राजू मोगवीर, AC ममता देवी आणि इतर विभागाचे अधिकारी या सभेत हजर असले. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 53 ಜನ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಊಟ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು AC ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಜೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याचे खातीर आमी लॉन्च करते असतात. हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आमी लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडते वतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. होन्नावर तालुक्यात सतत पाऊस पडत आशिल्ल्यान शरावती न्हंय बंद होता. परिणामच झाला भास्केरी ग्राम जलावरत झाला. खूप इतल्या घरात उदक घुसला. ह्या भागात काळजी केंद्र सुद्धा सुरू केला. होसाकुळी ग्रामात बी उदक येऊन बागायत आणि शेती जमीन जलावरत झाला. जोयडा तालुक्यात बी मुसळधार पाऊस पडत आशिल्ल्यान खूप कडेन विद्युत संपर्क तुटला. शिरसी सिद्धापूर भागात सुद्धा पावसान खूप नुकसान झाला. पावसान सार्वजनिकांक त्रास किंवा जीवहानी घडणीचो तेजेन जिल्हा प्रशासनान खूप कडेन जिल्ह्यात काळजी केंद्र सुरू करून घेवन लोकांक सुरक्षीत प्रदेशात दवरला. ಅವರು ಬೇಕಾಗೋದು ಮೈಸೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗೋದು ಹೌದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 19 ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾವು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀರು ಏರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು 5-6 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆರೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. कदरा डेमाच्यान 8 गेट मार्फत उदक सोडिल्ल्यान मल्लापूर आणि कदरा भागात खूप कडेन उदक भरला. कदरा डेमाच्यान शुक्रवाराक 8 गेट ओपन करून सुमार 20,000 क्युसेक उदक आणि विद्युत उत्पन्न करून 20,000 क्युसेक उदक असे 40,000 क्युसेक उदक भायर सोडला. तेजेन कदरा मार्केटा लागीं आणि महामाया देविली जात्रा जावच्या जाग्याचेर उदक भरला. तशेंच मल्लापूर हिंदूवाडा आणि इतर भागात सुद्धा उदक बंद सार्वजनिकाल्या घराक उदक येवची शक्यता आसा. डेमाच्यान उदक सोडचे बदल आणि उदक सोडील बदल स्थानिक ग्रामपंचायती वतीन कन्नड भाषेत जाहीर करतात. ते सगळ्याक अर्थ जायना. तशें म्हण ग्रामीण भागात जास्त उलोवचे कोंकणी भाशेत जाहीर करून स्थानिक लोकांक माहिती दिवंक जाय अशें मल्लापूर हिंदूवाडाचे एक युवकान सांगला. हेजे बदल स्थानिक ग्रामपंचायतीन विचार करून स्थानिक लोकांक अर्थ जावं सारके माहिती दिवंक जाय अशें कार्य करूंक जाय म्हणून सार्वजनिकाली मागणी आसा. प्रत्यक्ष दृश्य पळोवचें आसा. मल्लापूर ग्रामपंचायती व्याप्ती भितर येवचे हिंदू वाडा म्हणून एक वाडा हो. ह्या वाडा भितर कदरा जलाशयाच्यान उदक प्रत्येक वर्सा सोडतात. हेजेन कंटिन्यू 3 वर्सां जालीं
3 वर्सां सोडले नंतर उदक सोडची आसात उदक इतली सोडले तितली सोडले म्हणून रोडा वयल्यान कन्नडान अनाउन्समेंट मारून वयता आसात जाल्यार आमगेले ह्या भागा भितर रावचे बहुसंख्य लोक कोंकणी भाशेक कळटा लोक जाल्यार कोंकण्यान खंयच्याय अधिकारी कोंकण्यान येवन आमगेले घरा वचून उदक भरची घराक बेटी दिवन सांगते ना इतली उदक सोडची आसा तुमी घर खाली करा म्हणून सांगतात ना ते हेजी पयलीं कळनासतना कितले लोकांले संसार बुण गेला आसा आनी तेजे भितर आज लोक आतंक वातावरण भितर आसात सगळे लोकांक घर बुण घेवन घर पडिल्लें आसा हेजी पयलीं बी घर बुडिल्ल्याक सगळ्याक शाश्वत परिहार मेळिल्लो ना शाश्वत परिहार मेळचे कडेन थोडे तेजे राजकीय केले आसा आनी प्रत्येक वर्साक इतली उदक येवन सोडते आसा इतले क्युसेक सोडले तितले क्युसेक सोडले म्हणटे आसात जाल्यार आमगे लोकांक खंयच्या बी पुरा म्हायती आजून म्हणून आमगे लोकांक कळटीच ना गेले फावटी इतले भरले तितले उदक भरले म्हणून आमगे लोक उदक बंद आसता म्हणून घेवन घाल्याक आशिल्ले जाल्यार कितले लोकांक घर उजवाड म्हणल्यार काळका उदक सोडून कितले लोकांक घर पण गेले आसात आज आमी गव्हर्नमेंटा कडेन एकूच विनंती करतात प्रत्येक वर्सा भितर इतली उदक सोडून कितले लोकांक हिंगा घर पुरा बुण घेवन सगळ्याले जिवनूच एक उदका भितर गेले आसा त्या गोंया भितर आज आमगेले गांवची ग्रामस्थ लोक आसात गव्हर्नमेंटा कडेन एक मागणी करते आसा आमी हेजे मुखार आमगेले गांवचे लोकांक कितली घर बुरती आसात आनी कितले लोकांक अन्याय जाती आसा त्या घरच्या लोकांक एक गव्हर्नमेंटाच्यान एक शाश्वत नेले दिवन घेवन तेमकां गव्हर्नमेंटाच्यान घर बांदून दिवंक जाय म्हणून हांव आज गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती करते आसा आनी कितले उदक सोडतात आनी कितले उदक हे करते आसा म्हणून आमकां कोंकणी भाशेन लँग्वेजा भितर आमकां आमगे गांवच्या लोकांक सांगूं जाय आनी अधिकारी येवन आमगेले समस्या विचारून घेवन आमकां हेजे मुखार आमकां ह्या हिंदू वाड्या वयल्यान कितले घर बुरती आसात कितले लोकांक अन्याय जाती आसात तेमकां गव्हर्नमेंटाच्यान जमीन दिवन घेवन तेमकां घर बांदून दिवंक जाय म्हणून हांव आज गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती करते आसा रुपाली फोन केला आहे रुपाली फोन करतात चालकाला नियंत्रण चुकून एक कार पलटी जाल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या वैलबाळणी राज्य महामार्गाचेर शेनवाराक सांजेर घडली कारवारच्यान कदराक वयताली कार चालकाला नियंत्रण चुकून पलटी जावन रस्त्या बाजून पडली कारीत दोग लोक प्रवास करताले पण तेमकां गंभीर मार जालो ना पण कार मात्र खूप जखम जाली आयचे येतलोच न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा